बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98 पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय शांतीचे दूत जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज केरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता. देवान आमकां सगल्याक आपल्या सारकेलीं रोचलीं. ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण. तरी पूण आमी झगडीं झुजां आनी मारामारी पळयता. आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक एक देश आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता. सगल्यांनी आमी एक मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक ह्या मिसांत मागुया. ही सुरवातीची उतरां आनी सुरवातीचो विशय आमच्या कानार पडला. शांतीची मनशां आमी जावंक विसरल्या. ह्या दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया. दूख धरून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मौनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमचे दोळे दापुया आनी मागात तुका कितें जाय, कितें तूं मागूंक आयलाय. शांती तुज्या कुटुंबान, जिवितान आनी ह्या संवसारांत माग. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, संवसार तुवें रचलोय आनी तुजे काल युगा युगांतावन तूं तो चलयताय. आमची विणवणी आयकून घे आनी आमच्या काळार शांती आनी सवस्काय आमकां दी. अशें सासणांक संतोशान तुजी काकलूत वाखाणूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. बागेवन पावलून कोलोस्करांक बरयलेली चिटी वेलें वाचो. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाल, मोवाल काळजाची, बोली, कालती, दुलोभ आनी सोंसणीक जायात.
दुसऱ्यांचेर गाराणी करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोमयान तुमकां बोगशिली तेच पोरी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरो इस्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सुमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. म्हणुया, देवाचे पदवेन बांदलोलें मळो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब: देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मुहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां गाजोवन विणे किनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब: घुमट धरून कुशालकायेन बुरकुटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सोतार धरून विणो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब: देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसल्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब: शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सुमी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सवस्काय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. जेजून आपल्या शिसांत म्हणी, तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक येत. ते भायर उडोवंक आनी पांयां तोडा मस्तूंक जायत आनी कित्याकूच ते उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार
लिपोन उरोना. पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरान आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडसुळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो आनीक आमी मानेवून पाद आग्नेलाचे तयारी करता आसतना हो पयलेंच नोवेन जावन आसा शांती खातीर भेटयलां. शांती करतात ती सुभागी. मोगाच्या भावा भयणो, जंयसर शांती ना थंयसर रावूंकूय दिसना. जायते पावटी म्हणटात, फादर इतलें काम करून म्हज्या घरान शांती ना. इतलें करून पासून शांती ना. ताका लागून मोगाच्या भावा भयणो, आमी सगळें कोत्तेलें, पूण ज्या जाग्याचेर शांती ना, जो आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवान, आमच्या गोंयान आनी संवसारभर शांती ना जाल्यार कांयच बरें येवंक जायना. ताका लागून जेजू पयलो आपल्या शिसांक भेट्टालो तेन्ना कितें म्हणटालो? शांती तुमचे सोवे. ताणें म्हणोंक ना पयशे आसूं दी तुमचे सोवे, गिरेस्कार आसूं तुमचे सोवे. ताणें म्हटलें शांती तुमचे सोवे. शालूम, शालूम. सगळें आसुनूय आमच्या जिवितान शांती ना जाल्यार हें सगळें कित्याक उपकारता? ताका लागून मोगाच्या भावा भयणो, आमी पयस शांती हाडची गरज ना. पीस शूड बेगीन फ्रॉम योर ओन लायफ, फ्रॉम योर फॅमिली, देन टू नेबर्स. शांती आमी भायर सोदता, पूण शांती पयली आमच्या जिवितान आसूंक जाय, आमच्या कुटुंबान आसूंक जाय. म्हाज्या जिवितान तर शांती ना आनी हांव कितें शांती हाडटलो? ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, यादनी कसो हांवूय चिंता, म्हज्या जिवितान शांती ना जाल्यार म्हजी उतरां सगळीं उचांबडाचीं जातलीं. म्हज्यो करण्यो सगळ्यो सगळ्यांक सोकलाक उडोवपाची. आतां तुमच्याय जिवितान तुमी चिंतात, शांती आसा काय? हांव इतलें कोत्ता, इतलें मागणें कोत्ता, इतलें देवसवां कोत्ता, इतलें जायतें बरें वावर कोत्ता, शांती आसा काय? कोण एकलो म्हाका सांगतालो, फादर आमी सगळीं तेग भावणां, एक भयण आनीक दोग भाव. आनी म्हजी आवय भयण सांगताली, म्हजी आवय मोत्ताना म्हज्या कांक्यांत मेल्यान म्हणोंक लागली, सगळीं तुमी बाराबोर रावात, निमाणी उतरां, आनी त्या भावाक तुमी पयस केला, ताकाय तुमी लागीं हाडात. कितें तरी तांचे मदें जाल्लें, शांती उडून गेल्ली. खुशाल कशी दाखयताली, पूण घरांतूच शांती नासली. दोगांयनी सेपरेट घर बांदलेलें, एका भावान दुसऱ्या भावान. आनी पयलो भाव रावतालो, दुसरो धाकटो भाव येतलो, सॉरी म्हणटलो, शांती तो कोत्तलो. रावतालो, भयण येतली, शांती कोत्तेली, कोणी तरी कोत्तलो. हांवें कित्याक करूंक जाय? म्हजी मिस्टेक नात. हे भाशेन करून 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 40 वर्सां जालीं. लागींच आसपी पूण दुसऱ्याच्या घरान पावनासले. 40 वर्सां जालीं. शेवटाक व्हडलो भाव जाणटो जालो आनी दुवेंत जालो. जाणटे जातूच आनी मरणाचे तोंडणेर पावलो. दोतोरान सांगलें, एक सुमान घोडे उरल्या उरलो, तुजें सगळें भितर काबार जालां. घरा हाडलो तेन्ना ताणें चिंतलें, हांवें शांती केल्यार बरें, कोण रायट कोण रॉंग तें आतां पडोवचें ना, कित्याक म्हजें दिसूय आतां सारकें नात. ताणें भयणीक आपयली, भावाक आपयलो आनीक शांती दिली. सॉरी म्हटलें. एक नीब सॉरी म्हणूंक जातालें, शांती हाडूंक जाताली. 40 वर्सां लागलीं. ही 40 वर्सां आदीं केलेलें, जेन्ना तो भोंवतालो, चलतालो, नेणटो आसलोलो, तेन्ना काय बरें जातालें.
Peace should begin from your family, not from neighbor's house. शांती पळय सोदची गरज ना. आमी जायते फावटी म्हणटा संवसारान शांती ना, थंयसर हाडुया. पयलीं आमच्या जिवितान आमी हाडुया. आतां मोगाच्या बाबा भयणू, ह्या भावा भाशेन रावचें न्हय. 40 वर्सां जेन्ना हांव मरतलों, मरणाचे तोडणेर आसतलों, तेन्ना शांती हाडटलों. आयज तावन मान्यवंत पाद्र आग्नेल शांतीचो मनीस आसलो. कारवार, शिरोडा, सांवड्डे आनी आमच्या सिमनारीन, रायतूच्या सिमनारीन आसतना जंयसर झगडीं जातालीं, घरांनी एक पाद्री कसो तो शांती हाडटालो. शांतीक लागून ताणें जाय तें केलें. घरान वयर सकयल आसलें आपलो दुडू ताणें ह्या कुटुंबांनी दिलो, शांती हाडली. आयज आमी ताची देख घेवंक हांगा आयल्यांत आनी हांव रागूच घेवन वेतलो जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणू, ह्या मिसांतल्यान कांयच बरें जावचें ना. ताका लागून पयले सुवातेर विचार, हांव म्हज्या जिवितांतल्यान शांती हाडटा काय? हांव पयले सुवातेर शांतीन आसा काय? म्हज्या जिवितान आतां बसून आसतना सगळी उत्सांबडाय आसा. कितें जातलें? एक घोव कसो हांव शांती हाडटा काय? म्हज्या कुटुंबान बायले सवे, भुरग्यां सवे म्हाका जाय तें कोत्ता. माय वे इज द हायवे. हांव पियेलो, फोडलें सगलें म्हाका जाय ते भाशेन जियोप. शांतीचो मनीस दुसऱ्या जाय ते भाशेन जियेता. दुसऱ्या सवे शांती हाडूंक वावुरता. एक बायल कशी, एक भुरगीं कशी, एक शेजारी कसो, एक समाजाचो सिटीजन कसो, नागरीक कसो हांव शांती हाडटा काय? उतरां पळयात. सवस्काय हाडटा तो सुभागी, शांती हाडटा तो सुभागी. इट इज नॉट इनफ दॅट वी ओनली लव पीस, बट वी नीड टू ब्रिंग पीस. आमी हाडूंक जाय शांती, आमी हाडूंक जाय. खंयसरूय आसूं, आयज विचार, तूं आसा थंयसर शांती आसता काय? लोक म्हणटात हो आसा थंयसर सगळी उत्सांबडाय. हेजें आनी आयकपाचें न्हू. हेजी उतरांच कातुरपाचीं उतरां, हाजी उतरां सोकलाक उडोवपाचीं उतरां. हो आसा थंयसर शांती केन्नाच येवची ना अशें लोक म्हणटा काय? वेर यू आर दे, पीस कॅनॉट कम दे. इट इज इम्पॉसिबल. युअर वर्ड्स आर हर्टिंग, युअर वर्ड्स आर क्रिटिसायझींग वर्ड्स. दुसऱ्यांक दुखोवपाचीं उतरां जालीं जाल्यार शांती आनी केन्नाच येवची ना. आयज विचारुया सायबा, ह्या मिसांतल्यान म्हाका दुखोवपाची संवय आसा, दुसऱ्यांक खाला घालपाची संवय आसा. हांव शांतीचो मनीस जातलो. म्हजी उतरां बरीं जावं दी. हांव तुमकां सांगता आसतना हांव म्हाकाय सांगता एक यादनीक कसो. 2 उतरां पासून सेरमांव दिवंक जालो जाल्यार बरीं उतरां दिवंक जाय. कोणी मेवलो जाल्यार राग बरें करूंक जाय. शांती हाडटा तो सुभागी. शांती लागून फकत आशेता, पडयता पयस जावन शांती येतली, तो सुभागी न्हय. शांती हाडटा तो. ब्लेसड आर दोज are peacemakers, not peace lovers. Peacemakers. Are you a peacemaker? Where are you? There is rest or restlessness. सगळे आमी दोळे दापुया आनी सांगुया सायबा, शांतीचो मनीस म्हाका कर. हांव दुसऱ्यांक दुखयता, म्हज्याय जिवितान शांती ना, दुसऱ्यांच्याय जिवितान शांती ना. आयज घरा वेता आसतना म्हज्या कुटुंबान पयले सुवातेर हांव शांती हाडटलो. दुसऱ्यांक दुखयता थंयसर मोग दितलो. वर्सां रावचो ना. शांती जाय आयजूच वचून सॉरी म्हणूंक पडल्यार हांव म्हणटलो शांती खातीर. म्हज्या गांवांत, म्हज्या फिरगोजेन, म्हज्या गोंयांत खंयसरूय शांती ना, थंयसर शांती आमी मागुया. आनी हे मिसांत आमकां कृपा जोडून घेवया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या बाप साहेबान सगळ्या बिस्वांनी आनी यादनिकांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावर करतना वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी
जेजू भाशेन शांतीचे दूत जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. संवसारांत झगडीं, झुजां आनी मारामारी पयस जावंक देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय घेवंक ह्या वरवीं शांती आनी सूख संवसारांत निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. वेगवेगळ्या धर्मां मदें भावपण आनी एकचार वचूंक तोंटे उप्रासतात तेन्ना शांतीन ते सुटावे करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. मानेवंत आग्नेलाची मोजोतीन आमा सोमेस्तांनी आमच्या गोराब्यांत, वाड्यांत आनी गांवांत शांतीचे दूत जावंक बोरवोशान जिविताची यात्रा करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आमचे दोळे दापुया आनी मागात तुमच्या घरांत कोणूय शांती हाडूंक सोदिना, ताका लागून आख्खी उत्सांबोडय आसा जावं गांवांत ओ कुटुंबांत, तुजे खातीर माग. सायबा शांती आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या संवसारान हाड. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोज्या बाबा भयणो, मोज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागार. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीक आमच्या आख्खे पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एकवट कोणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एक चीत आनी एक मन घडून हाडूंक म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव.
जिव्या भावार्थान ताचें पुनरुज्जीवनपण परगट्टाव तीर बरवशान ताच्या येण्याक आमी ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी वडोखाताव आनी एकाशीतले भियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आकी पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा, सिमिया आमचे आदारी बिश्प आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खालखुत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, बागेवन जुजे तुजो पोती, बागेवन दोन दुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता,
त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपयो, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासराच्या सासरा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आमचो सोमी जो आपल्या शिसांक भेटतालो तेन्ना शालूम शांती तुमचे सवे म्हणटालो. आमच्याय काळजांनी हीच शांती तो घेवन येता. शिडीच्या जेवणात आपुयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Yeah.
जेजो आमच्या काळजांत आयला, शांतीचो कुमोर आमचे दोळे धांपून इल्लोसो वेळ जेजू कारगां दिवया आनी मागोया आमचे सगळे राव जेजू, ही शांती जी तुवें हाडल्या ती आमच्या काळजांत दी, आमच्या कुटुंबांत दी, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत, गांवांत, आख्या गोंयांत आनी आख्या संवसारांत ही शांती वाडोवंक आनी चोडोवंक मागुया. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो मुखेल यादनीक जावन आसलो फादर ओनासिस, जो पाजवाजाचे स्पिरिच्युअल सेंटर ओल्ड गोवा आसा थंय वावुरता. एक बरो प्रेगादोर, देवाचें उतर परगटपी. आयज आमच्या मदें येवन मिसाची भेट भेटयली, देवाच्या उतराची मोडणी केली, शांती वयर आमकां नियाळ करूंक आदार दिलो म्हूण तुमच्या सगल्यांच्या नांवान हांव फादर ओनासिसाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या वावराचेर जो रेतीर दिता आनी जायतें बरें कोत्ता, पादलांच्या मजतीन देवान सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमची मागणी आनी आमचे आवडे. थँक्यू फादर. गॉड ब्लेस यू. मोगेचे भाव भयणो, आमी खुशाल जाता की पयल्याच दिसा लागून इतलीं सगळीं जाणां तुमी लागशिल्लीं तशीं पयशिल्लीं आयल्यांत म्हणून, कित्याक तुमकां पादांगलाचो मोग आसा. भावार्थान आमी मिसांत वांटो घेतला आनी आतां नोवेनांचे मागणे आमी कोत्तल्या. सगळ्यां पासत आमी मागता ह्या दिसांनी तुमच्या इतेसां पासत. त्या आदीं थोड्योश्यो कळोवण्यो. नोवेनांच्या दिसांनी तुमच्या करीत इंतेसां पासत मिसां दिवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत ते दिवं येता. आमचे इन्फॉर्मेशन डेस्क तुमकां आदार दितलीं खंय आसा तें. इंग्लीश एंड कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंय मेळटात. नोवेनांच्या दिसांनी कुमसारां सदांचे परी रेकन्सिलेशन चॅपल थंय आसा. तशेंच कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक हे गरजेचे फाटल्यान आसात. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले. वारणस इस्ट आनी फादर आग्नेल्स कॉल मॅगझीन ही आमचे पिलारची छापतात आमी. मॅगझीनांचेर आमी पाद आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा. त्याच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. मागता हे दोनूय तुमी सबस्क्रायब करून आमचे माय भाशेक आदार दिवंक आमच्या ऑफिसान भायर कावंटर आसात, थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत 250 रुपया. हे बरोवन तुमी सबस्क्रायब करून आमच्या झवेरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवं येता. पादांच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत तयार आसा. धाकटुलोच मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान तो तुमी अनुभवूंक. तशेंच सेमिनारीच्या वयर सेमिनार आसा थंय ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिस्योनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय, जायत्यो वस्तू, लोक कशें वागता थंय, कसो चलता, कितें वापरता, तें सगळें एक्झिबिशनान दाखोवळ केलां. मागता तो तुमी बरे भाशेन पळोवंक आनी अनुभवूंक. बस सर्वीस पेंजीम मार्गांव तुमकां पिलार जंक्शनार मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी कोणाकूय वाचपां करूंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या साक्रिस्तींत हांगासर तुमचें नांव दिवं येतात आनी मातशी तयारी करूं येता. आमचे ब्रदर तुमकां आदार दितले. मोगचे भाव भयणो, दिसपोटी अदी करून बरेच तराक आमचो भाव भयणी आमकां येवन सांगतात पादलांच्या मजतीन कितें तांकां फावो जालां पळय तें. आयज आग्नेजा आनी प्लाटिना मेनेझीस वारकातान आमकां सांगता, आमच्या लग्नाक 1 वर्स जावन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतालीं. आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सगळीं टेस्ट केल्या उपरांत सांगलें की म्हाका 3 फायब्रॉइड्स आनी 1 सिस्ट आसा आनी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना. फकत IVF
एक निमाणें ऑप्शन म्हूण सांगलें. तेन्ना आमी एकदम निराशी जालीं आनी भावार्थान पादांच्या तुमलाशी येवन आमचे मागणें आनी आमच्या काळजाचे आवंडे ताच्या पांयाशी आमी दवरले. दुसऱ्या म्हयन्यांत म्हजी प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सांगलें की तुजे प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा पूण आजून फायब्रॉयड्स आसात आनी ते उदीक मोठे जाल्यात म्हूण सांगलें. आमी भियेलीं. 6 म्हयन्यांनी घोडे मिसकॅरेज जावंक जाता हेंय दोतोरान सांगलें. 9 म्हयने जाले उपरांत ऑपरेशन करूंक एडमीट जा म्हूण दोतोरान चीट दिली. 2 दीस आदीं पासून दोतोरान स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड्स तसोच आसा म्हूण सांगलें. पूण ऑपरेशना दिसा स्कॅन केल्या उपरांत तिनूय फायब्रॉयड्स आनी सिस्ट नान जाली म्हूण दोतोरान आमकां सांगलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन आमगेर बाय जालें. कसलें अजाप. हांव आग्नेजा आनी प्लातीन देवा काळजाचे खोलायकतान आर्गां दिता आनी पादांक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. तर मावचे भावंडो, जें दोतोरांच्यान करूंक जायना, आमचे सुखतेन आमी करूंक जायना, तें देव कोत्ता. अदी करून हांगा पादांगणाचे मजतीन आमचो बोवाड जिवो करुया आनी ज्यो गरजो आवंडे आमच्या काळजांत आसात तांचो उगडास करून आमी उबी रावन हे नोवेनाचे मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोरयां लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांये सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोडणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सुरविस्पूर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या गरजांचेर आशिर्वाद घालूं. शांती खातीर सोपनेतात ती सुभागी न्हय, पूण शांती हाडूंक वावुरतात ती सुभागी. शांती हाडूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीनूच तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पिडेस्तांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. जेजूच्या